नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावपाचे प्रकरण खूप गंभीर आसा। ह्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान कडक पावलां उबारल्यात। केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाचो आदेश दिला आणि गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गैरव्यवहाराचेर झिरो टॉलरन्स धोरण आपणायला। ह्या धोरणाक लागून परीक्षेची पारदर्शकता तिगून उरतली। देखून विद्यार्थ्यांनी आपल्या मोखाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां। नमस्कार। नीट परीक्षेच्या संदर्भात जाल्ल्या पेपर लीक हे प्रकरण तशें खूप गंभीर आसा। हे प्रकरण परत केन्ना जावपाक जायना हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारत सरकार हांच्यांनी घेतलेल्या सगळ्या निर्णयांचे पयल्यात पयलीं हांव स्वागत करता। खरें म्हटल्यार हे प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना तुरंत लक्षांत आयल्या उपरांत सरकाराच्या जे ह्या प्रकरणात इन्वॉल्व आशिल्ले असल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केले ते आज भितर आसा। आनी हाज्या उपरांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट हो सेट केलो आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेट केल्या उपरांत फुडल्यो तांचेर कशा पद्दतीन कारवाई करप हे ऑलरेडी भारत सरकारान ठरयलां। हाज्या संदर्भात नवीन बिल आयच्या कॅबिनेटांनी घेवन येता आनी फुडले फावटी ते पारीतूय करतले। म्हणजे आनी केन्नाच अशा पद्दतीचे पेपर लीक हे जावपाक जायना। भुरग्यांच्या भविश्या कडेन केन्नाच खिलवाड जावचो न्हू म्हणून जाता तितकी कडक आनी स्ट्रिक्ट निर्णय हो ह्या बिलाच्या रुपात घेतले म्हणूनय बी हांव भारत सरकाराचे आभार व्यक्त करता। पेपर लीक जाल्या उपरांत रोखडीच भुरग्यांची एग्जाम घेवप हे तितकेच गरजेचे आशिल्ले, कारण त्यांचे एक वर्स पिड्ड्यार जावपाक जायनाशिल्लें। पुराय तयारी करून भारत सरकारच्या HRD मिनिस्ट्रीत एग्जामी घेतल्यो, त्यांचो रिजल्टूय डिक्लेअर केलो आनी रिजल्ट डिक्लेअर केल्या उपरांत ऑलरेडी त्यांचो फुडलो मेडिकल एग्जामिनेशनाचो प्रोसेस हो ऑलरेडी सुरवात जाल्लो आसा। आमी अशा पद्दतीचे पुराय म्हणजे गोंयांतूय बी ती एग्जाम स्ट्रीमलायन जावची म्हणून पुराय गोंय सरकारूय सातत्यात सहकार्य करीत आसा। म्हाका खात्री आसा की फुडल्या निटाची एग्जाम ही आनिकूय बी खूप मोठ्या ट्रान्सपरंट पद्दतीन जातली। आमी सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पळयता आसतना भुरग्यांचो फुडार, भुरग्यांचें भविश्य हे उज्वल जावचें सातत्यात आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जातलें आसत जाल्यार ते आमचे युवाच करपाक शकता आनी हो युवा भारत घडोवपा खातीर तुमचें भविश्य हे उज्वल जावपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ह्या देशांतल्या तरणाट्या खातीर केल्या हाजीय बी जतनाय आसप आमकां गरजेचें आसा। आमी पळयता की वेगवेगळे पॉलिटिकल एम्बिशियस असलेले लोक आसतले, शक्ती आसतल्यो, ह्या तरणाट्यांचो उपयोग हे पॉलिटिसायज करपा खातीर वापरतात। आमी ह्या कडेन लक्ष न दिता हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता की तुमचे फुडार उज्वल घडोवपा खातीर, तुमचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण एकजूट रावन म्हाका दिसता की आमचें भविश्य हे उज्वल घडोवया, देशाचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण मेळून वावरुया। हीच म्हाजी कळकळीची आनी नमळायेची विनंती। देव बरें करूं।